तुम्ही घरची आसात जाल्यार बरोबर G3 Balka Tuye, page 98, G3. Christi lokauneta, Balkat polong sonda, nandalang mundo ta, sorgiolon sota. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. Tumche sofiasu. तुमची मास्क आसा म्हणटोत हांवें तुमकां एक आसो दी म्हूण सांगल्यार आमकां सगळ्यांक दिसचें ना, पूण तरी पूण तुमच्या तोंडाचेर तो उजवाड येतलो. सगळीं जाणां दियात पळया, भितरल्यान मातशें आसो दियात. कित्याक म्हणटा हांव, आयज पळय आमची आंगोस्त्रां पर्यान असले पिंक पर्पल आसात म्हणटत पिंक आसात. तर आयज हो गोदाते संडे म्हणटा. गोदाते म्हणजे जॉयफूल, आनंदीत. हो आनंद कित्याक लागून? कित्याक सर्वेस्पोर लागीं आसा. आमी एक्सरसायज करीत तर सगळो गोत आमचें आंग गरम जाता, पूण सगळो गोत एक्सरसायज करची पडटा. आमी तर उज्याशी रावत जाल्यार एक्सरसायज करपाची गरज ना. ताची ऊब इतली आसता की आमी गरम जाता. पूण हाचे किनूय आनीक एक आहा, जेजू आमच्या काळजांत आसा. जितली आमी ताका हाजीर जाता तितली आमी ताच्या आनंदान भरोन येतली. आयज वाचपा आमकां तेंच सांगतली. तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर आयिल्ली आसा, कित्याक सायबाक पळोवंक आतां तुमच्यान ताका उक्तावणी आसता ते भाशेन हांगसर पळोवंक मेळटा. ताका आमी हरशीं कॅस्केटीन घालता. हांव ती कॅस्केट आसा पळय ती आतां दुरुस्ती करूंक आयल्या. मागीर तुमकां सांगता. ती काडल्या आनी ताका लागून आमच्यान ताका बरे भाशेन पळोवंक जाता. सगळ्या जाणांक सांगात पळय, तो बरो दिसता आमकां हांगसर फूल. पूण लागशिल्ल्यान दिसतना ते 2024 दिसती पडटलो सारको लागशिल्ल्यान. आतां
आमच्या पातकांची दूख धरया. सगळीं आमी देवाची भुरगीं, जेजू आमचे सगळें आसा, तरी पूण आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी जेजू सारकें आजून जावंक ना. हें कित्याक लागून जावंक ना? आमचें सगळें पातक आसा म्हणून. आनी हें पातक आमकां कितें करता? आडा येता, फुडें वचोंक दिना. आमी एके वतीन भितरल्यान बणकोणीत आसा. तरेची बणकोणी आसात आमचे मदें. हे वाचपां आमकां सांगतलीं, पूण सगळ्यांचेर म्हज्यान स्पश्टीकरण करूंक जायना आतां. पूण ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां हात जोडया, आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी उतरांनी, चालींतल्यान, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी दुसऱ्यांक खूब पाटी आमी भायर येता. तांचे मदें जेजू आसा न्हय, आमचेय मदें जेजू आसा. आनी हें आमी शिंतिदान पाळूंक ना. तर ह्या वेळार दोळे धांपया, आमच्या पातकांची दूख धरया. जेजू आमचे भितर आसतना आमी जेजू सारकीं जावंक ना आमच्या सगळ्या स्वभावांत. तर आमी देवाचें, जेजूचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजान थावन बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांगवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हडतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जोल्म सदां व्हडा संतोशान समरुंबूंक आमकां फाव कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी काळजान नितोळ जालेलीं आसा, मनान आमी आतां तयार आसा. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. शिंतिदान त्या देवाच्या उतराचेर आमी आमचें ध्यान मन लावया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवाच्या जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगार आयलोल्या एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारणाचे आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेड्यान
म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडांक उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांच्या नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. सगळीं म्हणया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. ताणें लादमीक चाकोडणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां, पवित्र, अर्चीत, सदां अर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकळूत दया दाखयता. आपलो बळिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान गौर धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकोलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्रामांक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. भागीवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, सदांच खुशाल रावात. थांबोन आसतना मागणी करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास धामून धरी नाकात, बाकणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्यान तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. गीत घेवया B10 श्लोक पयलो. B10. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय. उलोया ta somia, tuji sakra aikota, tuji sasamudra, kansan malko naleta. सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसो. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगळ्यांनी बावाड दवरचे खातीर
उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुवांवाची गोवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुजल्याथावन पाठयले तेन्ना ताणेन सारकें पुरगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना, ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयला तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट कर, असो ओरेण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयलेले. ताणेन ताचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआंवान परतीपाळ केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी वळखनासलेलो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाद्याची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेतेन्ये जॉर्दानाचे पोलतोडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. तुमकां आपयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायला तें तोच शात्ती पावयतलो. आनी बासायला तें तोच शात्ती पावयतलो. कित्याक म्हणून आमचे मदीं इतली भिरांत, इतली तोळमोळ? कित्याक लागून? कित्याक आमी ताका आजीर जावंक ना. अरे, हांवें तुमकां म्हणलें, आमी बन्नूस घेतलो म्हणटच आमकां गरम जाता. थोड्याच्या दिसांनी बन्नूस घेता आमी. उज अशी रावली म्हणटच ताची ऊब आमकां इतली आसता की बन्नूस मागीर नाका, आमी तशींच तिचोर पडोन आसता. एक्सरसायज करूंक जाय म्हणून तुमकां सांगलां. एक्सरसायज करता तितली आमचें आंग म्हणून तूं गरम जातलें. पूण सगळो करता एक्सरसायज करीत रावंक जाय. पूण ताचे किन सगळें आमकां एक देणें देवान दिलेलें आसा. देवूच आमच्या काळजांत आसा. तो आमकां सगळें दिता पळय. तुमकां आपयल्यांत खंयसर आपयता तो आमकां? ताचें सगळें काळजांत, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत आजीर जावंक. कुडींत, मनांत, ओतम्यांत हे तिनूय पावंडे म्हत्वाचे. आमी फकत कुडूच न्हय, आमी सगळो चिंता न्हय, हें जावन आसा आमचें मन. पूण आमची भावना आसात, चिंतनाक लागून भावना आसात. पूण तितलेंच न्हय, आमी कितें तरी कोत्ता. कित्याक लागून ही चिंतना भावना आमकां प्रेरणा दितात फुडें कितें म्हणपाक, कशें करपाक. पूण तें हिंचोर आदारलेलें आसा, ओतम्यांत. ओतम्यांत आमी हिंचोर आसा. आमची वस्तू जी येता ताका एकवटोन आसा, ताका आजीर आसा. हें म्हत्वाचें. ओतम्याच्या पावंड्यार आमी तर सुस्काराक आजीर जायत आमच्या, जाल्यार आमी ओतम्याच्या पावंड्यार आमचें जिवीत सारूंक लागता. हाका लागून हांव तुमकां जेजून आमकां सांगलां तें सदांच परगोडटा. हांव तुका म्हजें कितें आहा तें सांगिना. ताणेन आमकां कितें सांगलां तें आमी धरूंक जाय. कित्याक तो आमकां सांगता तें सोत.
आनी तें जिवीत, कित्याक तो जिवीत जावन आसा, तो सोत जावन आसा आनी तोच जावन आसा आमची वाट, तो आमचे भितर जियेता. ताका अभिषेक केल्लो, ताचे मदें पवित्र आत्मो आसलेलो आनी ताका लागून तो सगल्या जाणांक जीं बोनकोणीत आसात, जीं गरीब आसात, जीं सारकीं नात, तळमळीत आसात, जीं कोण म्हणाय तूं आपल्या घरांत नात, भायर आसात, तांकां भायर आयिल्लीं आसात, घरच्यांनी खूब पाटी, तांकां तो आलासलो जाता. कित्याक तो भायल्यानसान न्हय, तो भितरल्यानसान आमकां मदत करता. ताका लागून आमी खुशाल आसूंक जाय. जितली आमी ताका हाजीर जातले हांव हिंचेय परिस्थितींत आमी सदांच आनंदीत जातले हांव. खूब प्रसंग आमच्या जिवितांत घडटात, म्हज्याय जिवितांत घडटात. हे सगळे कारबार चलोवपाक ताका खूब लागता, पूण हांव ताचेर अवलंबून रावतां. ताचेर हांव नको कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, कशें कितें करूंक जाय, तोच सुचयता. ताणें सांगलां त्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगतां. ताणें आमकां आपयल्या, तोच सगळें भायसाल्यान तें शात्ती पावयतलो. हांव गॅरंटी दिता तुमकां. हें सगळें घडटा तें म्हाका लागून घडोना, तें ताका लागून घडटा. ताच्या जिवितांत जें घडलें तें ताका लागून न्हय, जेजूक लागून घडलें. आनी होच सोडवणार आमचें सगळें येता. वर्साचे वर्सा आमी तयारी करता, पूण कितली म्हणून खोलाय आमचे मदें आयिल्ली आसा. येवंक ना न्हय, आयिल्ली आसा, पूण आमी नोको ती. कित्याक आमची चिंतना येणें तेणें सगळ्याक घात, पूण ताका तर आमी हाजीर जायत जाल्यार आमचे मदें कितली वाड जाल्ली आसा तें आमकां कळटलें. कशें कळटलें? दुसरीं जाणां आमकां सांगतलीं. आमी सांगता तें सारकें न्हय, दुसऱ्यांचेर कसलो परिणाम आमचो जाता तातूंतल्यान आमकां कळटलें. हें सगळें तुमी मानतात, हांव कितें दुसरें सांगिना. आमी जाणो पळय तेंच कळीत करता आनी तातूंत आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत थिरावया. कोणान? जेजून. जितलें आमी जेजून आमचें जिवीत थिरायताले हांव तितलो आमचे मदें आनंद आसतलो. सगळो आमी मागण्यांत आसतले हांव. आनी तितलेंच न्हय, हिंचेय परिस्थितींत आमी देवाक आर्गां दीत रावतले. कित्याक कसलीय परिस्थिती जावं, वायटान पुरान आमचेर कितें केलें आमी भिवंक फावना, ताकाच चिटकून रावंक जाय. जशे भाशेन दर्यार ल्हारां येतात न्हय, मोड जालें म्हणटच ती बोट येणें तेणें हालता, तें हालो न्ही धोलो न्ही, ताका फुडो करूंक जाय आमी. अशें रावत जाल्यार ती मोडून उडयतली बोट. पूण ते पळय ल्हारां येतात, तांकां फुडो करूंक जाय. तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजून एकवटून रावलें कितें, हिंच्याय परिस्थितींक, हिंच्याय मनशांक, हिंच्याय प्रसंगाक आमच्यान फुडो करूंक जाता. कित्याक लागून? ताची खोटाय आमचे मदें आसा. ताणें आमकां वाट दाखयल्ली आसा. तो आमचे पासून मरून हाचे सगळ्यांचेर पातकाचेर आनी उद्रुसाचेर विजय जोडलेलो आसा. आमी कितें करता? भियेता. केन्ना भियेतले आमी? जेन्ना आमी आमचेर पातयेवन रावतले हांव, तेन्ना आमी सगळीं जाणां भियेतले हांव. भिरांत येतलीच, पूण भिरांत आयली की ना, जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. आमकां सगळें आयच्या वाचपान सगळें स्पश्ट केल्लें आसा. पूण आमी कोण? आमी जेजू न्हय, आमी जेजूक एकवटून रावता. जशे भाशेन जो हांव म्हणटा, हांव तो न्हय, हांव क्रिस्त न्हय, हांव ताका गवायकीक दिवंक आयिल्लो आसा. तो जावन आसा उजवाड, तो म्हजे सव्यान जियेता आमी म्हणूंक जाय. ताचे काळांत तशें जावंक नासलेलें, फकत तो वाट दाखयतालो. पूण आतां जेजू आमच्या काळजांनी आसा आनी तो आमकां वाट दाखयता. तो जावन आसा उजवाड, ताका आमी साक्षी दिवंक जाय आमच्या उतरांनी, कन्यांनी, चालींतल्यान. आमी कितें म्हणटले तें आमकां पडोंक ना. फकत जितली आमी ताका एकवटून रावतले हांव तेन्ना तो आमचे सगळो कारबार चलयतलो आनी हातून आमकां आनंद मेळटा. आमचो पाप साहेब हें सगळ्या जाणांक परगडीत आसा. कितलें ताणें बरयल्लें आसा, कितलें तो सदां सांगता. खरेंचपणी एक आमकां फुडारी आसा जो जेजू सगळें एकवटून जियेता. ताचेर खूब घराणे करतात. कित्याक? हो लोक आपल्या वाद्याचो जाल्लो आसा. ताका लागून तो सांगता तें आयकनात. पूण तो आपलें सांगिना. तो सारको ठामपणी जेजूक एकवटून सगळें सांगता आनी तेच प्रमाणे आमी सगळीं जाणां ह्याच प्रमाणे जियोंक जाय. जियेना न्हय, जियेता, पूण आमी आजुनूय खोलायेन जियोया. म्हणून कितें करपाचें? कशें म्हणून ताका हाजीर जावपाचें? ताणेंच आमकां सांगलां आनी हांव तुमकां तीच पद्दत शिकयत आसां, आनिकूय शिकयतलो. पूण म्हाका ही मानलेली आसा. सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्काराक हाजीर जायत जाल्यार आमी आत्म्याच्या पावंड्यार हाजीर जातले हांव. आनी आत्म्यान सावन मागीर मनाक, मनाक सावन मागीर कुडीक,
हे भाशेन तें जावंक जाय. आमी कितें कोत्ता कुडीक सावन मोनाक सावन ओतम्यांक वता ना, ही सारकी वाट न्हय. वयतान सकयल या ओ भितर सावन भायर येवया. जेजून आमकां कितें सांगलां, भायल्यान कोत्ता तें न्हय, भितरल्यान सावन येता तें आमकां बरें वायट कोत्ता. तर पयले सुवातेर सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत, आमचें जिवीत आमी एकदम खोलायेन जिवंक लागतलें. जशे भाशेन नदी, खोल नदी एकदम शांत आसता, उत्तळ नदी खूब आवाज कोत्ता. तर आमी आवाज बोवाटी जातले जेन्ना आमचे मदें खोलाय ना. जी कोण खोलायन आसा ती दुसऱ्यांक हाजीर जातली. कितें म्हणटात, कसली भावना आसात, कितें चलता, जेजू सगळें हें आमचें सगळें घडटलें. तुमी मानतात की मानिनात तें हांव नको, पूण हें सारकें जिवीत जें जेजून आमकां दाखयलां, शिकयलां पळय तें, आनी आमी ताचे पाटलादार म्हणटत ताचें उतर आमी पाळूंक जाय. पूण भितरल्यान सावन भायर कशें येतलें म्हणून सांगलां, पयले सुवातेर सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्काराक हाजीर जाली की ना, जशे भशेन एक आणी भरोन येता, वयतान आमी उदक वतयता पूण सकलतान ती वयर भरोन येता. सुस्कार घेतना पांयाची बोटां सावन थिजोतान तकले मेरेन कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत आमी भरोन येता, सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जेजून आमकां सांगलां हांव जिवीत म्हणून. तो जेजूक आमी हाजीर जाता. एके आणयेंत उदक भरलें की ना, सगळे आणयेंतले उदकान येता की ना. तेच भाशेन आमची चिंतना आदलीं, आतांची, फुडलीं, ही सगळीं ताचे सवय आसात. आमची भावना, भिरांत, द्वेश, हें सगळें जेजू सवय आसा. मागीर आमची चाल तेच भाशेन उलयता, तेच भाशेन कोत्ता, सगळें कोड दिल्ल्या भाशेन, आमचे मदें दुसरो आनी फरक ना, तेच भाशेन आमी कोत्ता सगळ्यो वस्तू. ताका लागून आमी बेजार जाता एकामेकाचेर. पूण तें बदलूंक आमच्यान जायना. कित्याक लागून आमी ओतम्याची गोठाय घेवंक ना. आमी आमच्योच वस्तूंकी भायल्यान करूंक सोदता ना, तें भितरल्यान सावन घडोवन आयलेलें आसा. आनी देंवचार आमकां भितरल्यान सावन भोंडकणी दिता. जुलुमांक सांपडलेलीं आसा आमी. ती सुटका जेजूच आमकां दितलो, कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी तो जाणो कशी आमकां सुटका दिवंक जाय पळय ती. आमी कितें करूंक जाय तर पयले सुवातेर सुस्काराक हाजीर जाली की ना, सुस्कार भायर सुट्टाना जेजूच्या नांवान सगळीं आमची चिंतना, भावना आसा तितली जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार काबार जायसर जेजूचें नांव घेत रावंक जाय. मागीर पळयात हें सगळें भायर सरता. जशे भशेन आमी एक वस्त म्हणना हितूं जावं एक तुवालो ओ आमचें पॅण्ट ओ शर्ट पिळून सगळें काडटा भायर न्हय, तेच भाशेन सुस्कार भायर सोडटाना सगळें भायर येवनी आनी आमी नितळ जातल्या. मागीर दुसरे वेळार परतून सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येतल्या. आतां ताचें जिवीत आमचें सगळें बरोवन येता, ताचें सगळें सगळें दवरया. मागीर थोड्या वेळान कितें जातलें, सारकें नितळ निर्मळ जातलें आमी. हे भाशेन रातचें आमी करूंक जाय. 5 मिनटूच हे भशेन 5 मिनट ताका तर आमी हाजीर जायत. आख्खी रात आमची जेजू सगळें सारूंक आमकां संदी मेळटली. कित्याक तो विस्वासी, ताणें आमकां आपयल्या ताचे एकवटान रावपाक. तो बाकीची आख्खी रात आमचें सगळें थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलीं ताका एकवटान उठया आनी आख्खो दीस मागीर सोंपेपणी ताचें सगळें सारूंक आमकां मेळटलें. ही प्रॅक्टीस जावंक जाय. प्रॅक्टीस करना जाल्यार ताजे लागीं तें वाजोवंक जायना. प्रॅक्टीस करिना जाल्यार आमच्यान गायन करूंक जायना. प्रॅक्टीस करिना जाल्यार आमच्यान जेवण तयार करूंक, रांदूंक जायना. प्रॅक्टीस करिना चलोवंक जायना गाडी ओ स्कुटर. प्रॅक्टीस आसूंक जाय. एक पाटी प्रॅक्टीस जाली की ना, मागीर तातूंत आमी बरीं बरीं जायत वेता. कित्याक प्रॅक्टीसीन आसा तें. तेच भाशेन ही प्रॅक्टीस तर तुमी करशात, हांव तुमकां गॅरंटी दितां, तुमकां कुडींत, मनांत, आत्म्यांत कांय जावपाक ना. जालें जाल्यार रोखडेंच तुमी जेजू सवय दवरात आनी तो मागीर कितें करूंक जाय तें ताचेर आसा. बरें ओ वायट केन्नाय आमकां सोंसचें पडटलें, पूण आमी सो खुशेन जेजूक एकवटोन तें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत वापरुया. आनी हे भाशेन आमी खुशाल आनंदीत आसतले. हांव हे भाशेन सगळो मागणें करीत आसलें. जें आमकां सांगलां तें वच मारूंक जेजू, ताका आमी पत करया. सगळीं जाणां थोडे वगत प्रॅक्टीस करया. आमच्या आत अशें दवरया. कित्याक अशें दवरूंक जाय, ज्या ताळटांनी आमच्या शक्ती आसा ती घोंवता आनी आमकां पेकोवणी हाडटा. अशें दवरशात तर सोंपेपणी जेन्ना तुमी मागणें करतात अशें आसात. हे भाशेन रावात, सुस्कारान जेजूक एकवटून रावात, सगळें थाऱ्यार येतलें. हें सिंपल मेडिसीन आमकां ट्राय करया. अशें उंटेंत हात दवरया, पाट स्ट्रेट दवरात,
दोळे बंद करात. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, पांयाची बोट आसा ती तकले मेरेन. सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भितरले भितर जेजूचें नांव घेत रावात आनी सगळें भायर काडात पिळून. सुस्कार काबार जायसर मागीर परतून सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. कांय म्हणपाची गरज ना. तो आमचे सगळें बरोवन आयलो मागीर पळयात काय बरें दिसतलें तुमकां. तुमची सावत भलायकी बरी जावंक लागतली. सगळें पळय वायट आसा तितलें भायर सरतलें. सुस्काराचें सगळें आदारून आसा म्हणजे जेजूचेर. तर आतां आमी जेजूक एकवटून आसा न्हय, हो दुसरो भाग जालो. आतां आमी ताका एकवटून आसा म्हणटच आमचो भावार्थ आमी उच्चारया आनी तातूंत आमचें जिवीत खोलावया. म्हणजे देवान, देवाच्या पुता वरवीं जेजू क्रिस्ता सोवें आनी पवित्र आत्म्यान आनी आमी सगळीं जाणां इगोर्ज मात जाता, ताची कूड जाता. सगळीं दोळे उक्ते करया, उबी रावया आनी काळजान थावन हे मागण्यांत आमी बरोबर म्हणया. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदेदाराक देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाच्या आदाराची आमकां गरज. ताचे गोवाय आमी जावंक तोच आमकां गोठायेन बोदता. हे मनांत धरून थोडी आमची मागणी देवा मुखार मांडया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक आनी हेर मोटवाशी भाव भयणी जायतो बरो वावर शिकोवणेच्या मोडार करतात आनी करीत आसात. सोबार अडचणयाक फुडो करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. Bapak, Tuya discharge Chegam, Visvasan Kele, Amche Magneya. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मोड्यार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणां फावो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा, तुझे विश्वासजर्गा, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. शिक्षकांनी आपलो वेळ, जाणवाय आनी उमेद शिकोवणेक मोडार सदांच दिवंक तयार आसूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा, तुझे विश्वासजर्गा, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. नवी शिक्षणीक येवजण नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लागूंक
आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता तेन्ना सगळ्या नागरिकांच्या फायद्याक आनी उदर पसोवणाक वापरतल्या येवजण्या मानून हाडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. मोगाळ बापा आमचेर गाव विस्वासान केले आमचे मागणे शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिक्षण सगळ्यांक पावूंक आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही कालती वावुरतात. ह्या खात्यांनी वावुरतल्या सगळ्यांक देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा विश्वासान केले आमची मागणे आमची खाजगी मागणी आता देवा मुखार काळजांतान मांडुया. बापा आमचेर गाव विश्वासान केले आमचे मागणे सर्वेस्परा देवा, आज आमी शिक्षणाच्या प्रेषितायेक भेटयलेलो आयतार पाळटाव तेन्ना शिक्षणीक मळार वावुरतल्या सगल्यांक जोआ भाशेन नीज गोवाय कोर म्हूण आमी मागता. सर पुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमी दुसरो भाग सुरू कोत्ता. बसून ह्या भेटवणेंत वांटो घेतना आमचें सगळेंच काळीज जेजूक भेटोवया. C13 Dana Sobar, page 33, C13, page 33. Szetantli sogli, koncani bija, somnitli sogli, volani pika, mukutowa raco, sotos do koszczaco, urumenam czarzonaco, mukutowa raco, sotos do koszczaco, urumenam czarzonaco. Tori baba dana, dana soba, torun tuzo ikut soska, tace vorbijami, jeka sakja, jektaj zaunge kris, duže moka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंतांक वार मारीची कूस सुफळ
सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 dolbaranco sorvis Bogu, sorgani Samsar Malakosha mój bawan, usorgi duka suj suj. Sorves poracina wieta taka suj, usorgi duka suj suj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. जांकां दिमी घालूंक जायना तांच्यान बसोंक जाता, कित्याक बाकीचीं तांकां पळोवंक जायना. बसात तुमी, जांकां दिमी घालूंक जायना ती. बस. आपलेच खुशेन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. Sonia Jezu tuže moronami samorata, tuže poroči formami porgota, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नोजवणपणाचो बोरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दोतान सर्वकालीन तुका मानवलें ते सगळे भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणीनो आनी भावनो, सगळी आमची मागणी सगळ्यां पासून आमी मागोंक आयिल्लीं आसा तांकां आमच्या काळजांत दवरया, कुडींत मनांत ओतम्यात. आनी हे मागणी आतां म्हणटाना जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया आनी हे परी अदीक आनी अदीक जेजू सारकी आमी जावया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसराजेर आशिल्ल्यांक आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आतां आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका खावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुमी तुमच्या जाग्यारूच रावात. आमी तुमकां येवन कोमयान दितल्या. D34 पेज 65 आत्म्या म्हज्या गायन कर. D34 पेज 65 आत्म्या म्हज्या गायन कर.
दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा. देव आमचे भितर जियेता. तुका काय कोठोन आमी हो वेळ सारया. ताची उबेन आमकां उब मेळटली. ताचो आनंद, ताची शांती, ताचें सगळें बरेंपण, ताची गोठाय आमचे सगळें आतां अदीक आनी अदीक वाडटली. आमी ताका सगळेंच समर्पुया, ताका कोठोन रावया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवळे बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतलीं आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे पोरवेक आमी तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मास सुगत बसात. पयले स्वतेर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे कोणाक सुर वावुरतात, साकिस्तांव आनी येरां गायन करतात, वाचपाक येल्लीं आसात, वाचपां करूंक तुमच्यान आमकां नांव दिवंक जाता. कोणाक वाचपां करूंक जाय जाल्यार बरे भशेन ही एक संदी तुमकां हांगसर बजिलिकेंत वाचपां करपाक. थोडीं जाणां बरीं वाचपां करतात, तुमी नांव दिवंक जाय. हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या टिमीक, जी सदांच आमकां हे मीस तुमकां पर्यंत घरा पावयतात आनी आख्ख्या संवसाराक. एप्रिलाचे 12वे दिसान ही मिडिया ती वावर कोत्ताली, पूण आतां तांकांय काम वाडलेलें आसा. आमचोच ब्रदर हांगसर आनी बाय कोत्ता हांगसर. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक खूब तोकोस घेवचो पडटा. आदीं आमी सगळें तें करून तुमकां पाठयताले मध्यानीरूच. आतां आमी लायव्ह दाखयता, पूण आमचे आनिकूय कार्यक्रम आमी स्टार्ट कोत्तिल्यात तुमच्या फायद्या पासत. मागीर तुमकां आमच्या ऑफिशियल बॉन जेजू बजिलिका वेबसायट म्हणजे बॉन जेजू बजिलिका, पूण हो म्हणना तो यूट्यूब, ताचेर तुमच्यान सगळें पळोवंक जाता. आमी सायबाची कूड वयर दवरलेली आसा. कॅस्केटीन घालूंक ना. ती कॅस्केट 1622 आनी 1624 ती आमची कॉलेज आसलेली पळय, सांत पॉल कॉलेज, थंयसर हांगसर हाडलेली. मागीर तो आमचो पाद्री जो मोत्तालो आनी जो बागेवन फ्रांसीस शावेराक लागून जिवो जालो, आनी ताणें ताका सांगलें तूं 2 वर्सांनी मारतीर जपानाक जातलो म्हणून. ती व्हडली मिलाक सगळ्या आख्ख्या संवसाराक गाजली. आनी तेन्ना सावन ती नोयेनां करपेची स्टार्ट जाली, कित्याक सायबानूच ताका सांगलें करपेचें नोयन स्टार्ट कर म्हणून. तोच हांगसर आयल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो. तेन्ना ती कॅस्केट वयर नासलेली, ती कॅस्केट हे सायडीन आसलेली. 1635 ती मागीर ते सायडीन गेल्या. म्हणटूच तेन्ना तो आयल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो ही कॅस्केट आजून बरी करूंक जाय. तेन्ना वयलो भाग स्टार्ट जालो. हांवें ते पेपराचेर घाल्लें ते दीस. तो भाग स्टार्ट जालो आनी 1638 पासून ती कॅस्केट स्टार्ट आसलेली. मागीर हे मौझोलियम इतालियाक सावन आयलें आनी 1698 तें केल्या उपरांत कूड मागीर वयर दवरूंक लागले आमी. ती कूड इतलीं वर्सां तातूंत आसलेली, पूण ताचेर चड कांय वावर जावंक नासलेलो. इतलीं वर्सां 1638 आतां पर्यंत. म्हणटच हांवें म्हणलें कितें तरी करूंक जाय. इतलीं वर्सां ती तगलेली आसा, पूण आतां तर आमी कांय करना जाल्यार आनी 10 वर्सांनी इटालियनांनी सांगलें म्हाका ती मोडोन पडटली.
म्हणून ती करूंक आसलेली, पूण मागीर आमच्या गव्हर्मेंटान ASIन म्हणलें आमी हांगसरूच करुया ती. ताका लागून हो वावर तिदुस्थान आमी स्टार्ट केलेलो आसा. तुमी आयकलां तें. तर आतां कूड म्हणना हितून हांगसर वयर दवरल्या एके भाशेन उक्तावणी कशी, पूण वयर थान पडूंक जाता. थंयसर आमी म्हणना हितून लागशिल्ल्यान पळयता. लोकांक तुमी सांगात, ताची कूड आमकां बरे भशेन दिसता म्हणून आमी देवाक अर्घां दिवया. मिसां आतां 9:15 आनीक मीस आसतलें, 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. आयताराची मिसां हे भाशेन आसतलें 7, 8, 9:15, 10:15. आनी हेरा दिसांनी 2 मिसां दवरलेलीं आसा सकाळची, एक म्हणजे 7, दुसरें 8. इंग्लीश भाशेनूय तुमच्यान युट्यूबाचेर मीस पळोवंक जाता, 6 स्थान. क्रिस्मसाक कशी मिसां आसतली, मोदयांनीर आमकां आजून परवानगी दिवंक ना, पूण आमी 4 मिसां क्रिस्मसाच्या दिसा 25 7, 8, 9:15, 10:15 तुमच्यान बुकींग करूंक जाता. 9075212942 तुमकां तें मेळटलें आमच्या युट्यूबाचेर बा. तर ती मॅसेजीस सगळ्यांक पावलेली आसा. बुकींग कित्याक कर म्हणटा, नाजाल्यार चड लोक जाय जाल्यार तुमकां मागीर आमकां दुसऱ्या मिसाक दवरचीं पडटलीं. त्याच मिसान भाग घेवंक जाय. आजून आमकां 200 म्हूण सांगल्या. आतां 200 वयर आसतात घोडेक, पूण कांय नजो आमी बंदोबस्त केल्ली आसा. पूण ते भाशेन 200च आमी दवरूंक जाता. नाजाल्यार दुसऱ्या मिसान मागीर वांटो घेवचो पडटलो तुमकां भायर धरून दुसऱ्या. ताका लागून तुमी तर तुमचीं नांव बरयलीं, तुमकां जागे पयले मेळटले. मागीर दुसऱ्या हे भाशेन ही आमकां MHIची गायडन्स आसा. म्हणून तुमकां कुमसाराक आमी आतां स्टार्ट केल्लीं आसा. दर दिसाय सांजेचे सकाळची म्हणना मिसाच्या आदीं मिसा उपरांत कुमसाराक वचोंक जाता तुमच्यान. वॉलंटियर्स आमचे वॉलंटियर्स खूब वावुरतात हांगसर. आमी तांची नोंदणी केलेली आसा. आनी तुमकां कोणाक खरेपणी खूब वावर करचो पडटा, पूण खरें सो खुशेन लोकांची म्हणजे सेवा करूंक जाय जाल्यार नांव तुमी आमकां दियात. म्हाका कोणें एकल्यान येवन सांगलें, फादर म्हाका करूंक जाय म्हणून. हांवें म्हणलें बरें हां तूं ये म्हणून तांकां बरी सेवा करूंक जाता. सकाळीं 6:30 स्टार्ट जाता. थोडीं जाणां सकाळीं येवन आमकां मदत करतात आनी मागीर कामाक चल्लीं. बाकीचीं म्हणलें दिसभर आसतात. हे भाशेन वेगवेगळो म्हणलें वावर स्टार्ट केलेलो आसा. आमकां हे वॉलंटियर्स आतां फुडें जाय जातले, कित्याक इतलो लोक हांगसर येता तांकां सांवरांक जाय. आमी बरें सांवरायलेलें तांकां बॅरिकेड घालून. नोयनाच्या दिसांनी हांवें गव्हर्मेंटाक सांगलें आमकां बॅरिकेड जाय म्हणून. ताणें फकत 24 आमकां बॅरिकेड्स करून दिल्यो आनी बरी वेवस्था जाल्ली. सगळो लोक लायनीन येतालो, हांगसर येतालो, बरे भाशेन भायर वतालो. एक न्हंये भाशेन येतालीं भायर वतालीं. आतां कितें जाता, ती बॅरिकेड काडल्या सगळ्याक लोक आहा तें देवासां बिलकूल ना. म्हाका ती पोत्तून घालूंक जाय आनी आमी ती बंदोबस्त करतल्यो. त्यो स्ट्रेट पळय त्यो न्ही, साद्यो मागीर आमी पळोवंक जाता, पूण साद्यो तरी आमी स्टार्ट करुया, कित्याक लोकांक बरें जाता तें. आनी लोक बरे भाशेन शिस्तीन भितर येता. देवासां आसूंक जाय हांगसर. केदी व्हडली मिलागी सायबाची कूड अशी आसा, हिंचरूच इन भारतांत ना, हांगसर आसा. तर आमी बरे भाशेन येवया, हाचो फायदो घेवया. आमीच न्हय, इतलो हजारांनी लोक येतात तांकांय. तर हे 2 वस्तू मनांत दवरात आनी सगळीं उबी रावन आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगे यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. G14 पेज 104. G14. गोट्यान गितांच्या नांव बरोदिना खालसा देवा उतराक कान दिवन मारीन जेजू गेल्लो देवा उतर मानून खुशाल जी सातांच्या मिसाक आयलेली तांची मोटरां हांगसरूच आसा म्हूण सांगलां म्हाका. मातशी ती काडात मागीर दुसऱ्यांकूय जागो मेळटलो. आतां तुमच्यान हे सायडीन साहेबाक पळोवंक जाता आनी मेळोंक जाता. थँक्यू.